गोय मानवी हक्क आयोगान 2025-26 ह्या वर्सा व्हड येस मेळयला। हालींच आयोगान सादर केल्ल्या 14व्या वर्सुकी अहवालाप्रमाण ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडल्या। फकत 21 प्रकरणां प्रलंबित आसा। उल्लेखनीय म्हळ्यार प्रलंबित प्रकरणांचो 74% उणाव जाला, जाल्यार बळी पडिल्ल्यांक 11 लाख रुपयाची अर्थीक लुकसाण भरपाय दिल्या। आयोगाच्या ह्या कामगिरीक लागून कागाळी निवारण प्रक्रियेक गती मेळिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता। गोय मानवी हक्क आयोगान 2025 ते 26 वर्सा व्हड येस मेळयला। आयोगान सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडला। फकत 21 प्रकरणां प्रलंबित आसा। सरकारान 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 ह्या वर्सा खातीर आयोगाक 452.55 लाख रुपया अनुदान दिल्ले। तातूंतल्यान 327.65 लाख रुपया जनजागृताय कार्यावळीक आनी प्रशासकीय कामां खातीर निधीचो वापर केला। मानवी हक्क संरक्षण कायद्या खाला आयोगान अंदू म्हत्वाची जापसालदारक्यो पुराय केल्यात। लोकांच्यो मानवी हक्काचें उल्लंघन केल्ल्याच्यो कागाळी तपासल्यो, तशेंच जेल आनी हेर संस्थांक भेट दिवन कैद्यांची स्थिती पळयली। हाचे वांगडाच आयोगान मानवी हक्कां विशीं लोकांक जागृताय निर्माण करपाचेरूय खाशेलो भर दिला। आयोगा कडेन कागाळ कशी करप? मानवी हक्क आयोगा कडेन कागाळ करपाची प्रक्रिया सामकी सोपी आनी फुकट आसा। नागरिकांनी स्वता पोस्ट वा ईमेलांतल्यान कागाळ दाखल करूं येता। आयोगाक न्यायालया सारकेच अधिकार आशिल्ल्यान गवाय घेवपाक, कागदपत्रां आनी पुराव्याची तपासणी करपाक अधिकार आसा। 2025 ते 2026 वर्सांतली प्रकरणांची आंकडेवारी। 1 एप्रिल 2025 वर्सा 81 प्रकरणां प्रलंबित। 2025 ते 26 ह्या वर्सा 105 नवीन प्रकरणां नोंद केली, जाल्यार ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडला। 31 मार्च 2026 मेरेन 21 प्रकरणां प्रलंबित आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।